आज या ठिकाणी तुमकां खबर आसतलें की लास्ट वीक आमी हांगा ओल्ड गोवा जो हातकचरो खांब आसा थंय आमी एक आंदोलन केल्लें आणि हेच्या पयलीं गेले वर्सा एक वर्सा पयलीं आमी आंदोलन केल्लें। आंदोलनासून आमची मुख्य मागणी आसा की जो हातकचरो खांब आसा तेचो सत्य इतिहास लोकांक कळचो। त्याची आजची जर परिस्थिती पयली तर तेचो पूर्ण सकलचो बेस जो आसा तेचो जो पाया आसा तो पूर्णतः उद्ध्वस्त जाल्लो आसा। 2-3 फावटी थंय ॲक्सिडंट जाले। आयज सरकार कडेन आमी सातत्यान मागणी करता की तेजी तुमी एक संरक्षक भिंत बांदपाची आणि त्याचा जो इतिहास आहे तो थंय लावपाचो। परंतु आज एक वर्ष पाठपुरावा घेऊन सुद्धा सरकाराक आमी निवेदन दिले, परंतु आजपर्यंत त्याची परिस्थिती काय तशीच आसा। त्या दृष्टीने आज आम्ही 31 डिसेंबरच्या निमित्तानं बरेच गोव्यातले देशभरातले पर्यटक गोंयांत येतात तांकां हो सत्य इतिहास कळचो त्या उद्देशान आज आम्ही हांगा एक जनजागृती मोहीम दवरलेली आसा। आज बरेच राष्ट्रप्रेमी गोमंतकीय नागरिक हांगा जमलेले आसा। या संदर्भात आम्ही एक पत्रक प्रसिद्ध केले हातकचरो खांबाचो खरो इतिहास कितें आसा त्या संदर्भात त्याची सविस्तर माहिती ह्या पत्रकार दिल्ली आसा। आम्ही तुमकांय दिता। अधिक इंग्रजी आणि मराठी अशा 2 भाशेने पत्रक प्रसिद्ध केले आसा आणि प्रत्येक पर्यटकाक आम्ही दितले आणि तांकां खरो इतिहास जो गोंयचो आसा तो तांकां सांगतले। इतकेंच आज ह्या मोहिमेचे आमचे उद्देश आसा।